टूरिज्म डिपार्टमेंट टोटली निंदला 80% टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता जाल्यार टूरिज्म डिपार्टमेंट. तर टूरिज्म डिपार्टमेंट कांय एक्ट करिना आनी आज MD सांगता म्हणूंक लागलो कितें TTG एक्सेप्ट करिना म्हणून. गव्हर्मेंटाचे तो TTG आयकना तो उरलें कितें तर मेन प्रॉब्लेम हांगा कितें जावन आयलां. आमी गोंयकार आसतात तांकांच एक काबार करूंक सोदतात. आपआपलीं बोडसां भरूंक हाजे ओपन हांव हें करतां. आपआपलीं बोडसां भरूंक जाय म्हणून हें सगळें घडलां. नाजाल्यार टॅक्सीवाल्यांक हो इश्यू हेजे फुडें काबार जावन तेंचें क्लियर जावपाक जाय आसलें. कित्याक गोंयकारांचे पासत कांयच करूंक ना. कोण बोलता गव्हर्मेंट ऑफिसर्स मिनिस्टर आसतलेच नाजाल्यार हेंक जायना. कित्याक मिनिस्टराची ड्युटी दी तो करिना. कित्याक वीच मिनिस्टर मिनिस्टर आसात ते टुरिजम आसा, ट्रान्सपोर्टेशन आसा. हांव मिनिस्टराक ब्लेम करिना तेमी घेतला म्हणून. पूण हें जाता कित्याक जायना जाल्यार तुमी करचें. आमचे कडेन फिगर्स आहा 20,292 ट्युरिस्ट टॅक्सी रेजिस्टर्ड आहा गोंयांत. 20,292 आनी ह्यो सगल्यो ट्युरिस्ट टॅक्सी 70% बॉन उत्ता. तांकां गिरायक ना. 8,000 इलिगल रेंट कॅब म्हणजे 4 व्हिलर 8,000 चालू आहा गोंयांत आयज. आनी 17,000 लिगल 2 व्हिलर दिल्लो आहा सरकारान. 17,000 आनी तितून अनदर 20,000 इलिगल चलता. जाल्यार हे 20,000 ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर जे आहा हेंच्यांनी कितें खावचें. आमकां CMन सगळे एश्युरन्स दिल्ले की विथीन 4 वीक्स मिटींग जातली म्हणून. ती 4 वीक्स मिटींग जावंक ना. ताका 8 वीक्स लागले. 8 विकांनी आमकां आपोवंक ना. तेंच्यांनीच मिटींग घेतली ती जी कोर कमिटी तेंच्यांनी काडल्या ते कमिटीन मिटींग घेतली आनी त्या कमिटीन जे डिसिजन घेतलेले तेन्ना आतां ताका जवळ 1 म्हयनो जालो. तेणी त्या डिसिजन घेतलेलें की जे इलिगल गाडयो चलता ते धरतले. जे इलिगलिटीज म्हणून जी कितें चलता जी ट्युरिजमान ट्रान्सपोर्टान ती सगळी धरतले. पूण तेचेर फक्त बरयलां. तेचेर कोणी जावं ITO डिपार्टमेंट जावं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जावं आमचे पुलीस जे ट्रॅफिक हा कोणीच एक सिंगल गाडयेचेर एक्शन घेवंक ना. हे फक्त कागदा वयले उपाय योजना. हेचेर कांय ठोस आश्वासनां कसलीच ना आनी कांयच करिना. टोटली झिरो. आमचे आयज जवळ जवळ वरभर ते मिटींग जाला पूण तेचेर कांय सजेशन अशें येवकूच ना. आनी आमी हेच्या फुडें मिटींग्यो आमी अटेंड करचे ना. कितल्यो मिटींग्यो जावं वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड एनी मिटींग.